अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार। प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंतल्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार नमस्कार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान ह्या माळे भितर आमी अशे कांय मानेस्तांक आपयतात, तांचे कडेन भासाभास करतात, जांणी वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर भोवमोलादीक असो वावर केला आनी आपल्या कर्तृत्वान एक नांव कमयलां। तांच्या वावरांतल्यान हेरांनी स्फूर्त घेवची आनीक सगळ्यांनीच एक आदर्श गोंय, एक आदर्श भारत आनी एक आदर्श समाज घडोवपाच्या नदरेंतल्यान मुखार सरचें अशे तरेचो हावेस। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज आमचे मदीं आसात गोंयच्या हॉटेलाच्या इंडस्ट्रीच्या क्षेत्रांतले एक आघाडीचें नांव आशिल्ले सराफीन बाब कोता। सराफीन बाब, आमच्या ह्या शो भितर तुका नमस्कार आनी येवकार। सराफीन बाब हांणी तरणेपणांत कांय वर्सां आखाती देशां भितर, भायल्या देशां भितर काम केले उपरांत ते गोंयांत आयले आनी गोंयांत तांणी आपलो असो हॉटेलाचो वेवसाय सुरू केलो। आतां गोंया भितर कितलेशेच हॉटेलियर आमकां मेळटले, पण सराफीन बाबाची जी स्पेशलिटी आसा ती तांणी हॉटेल चलयतना इंटरनॅशनल लेवलाचे गेस्ट ताज्या हॉटेलांत येवन रावता आसतना सुद्दां तांणी गोंयकारपण सांबाळ्ळां आनीक कस्टमरा कडेन एक वेगळें नातें तयार केलां। आयज आमी बेजिकली ह्याच तांच्या हो जो तांच्या हॉटेलाचो एक वेगळेपण आसा, एक खाशेलेपण आसा, ताजेर चड करून भर दितले। सराफीन बाब, आमकां तुज्या हॉटेलाच्या वेवसाया संबंदी, तुजो गेस्टां कडेन आशिल्ल्या संबंदा विशीं आमकां आयकुपाक आवडटलेंच, बट बिफोर दॅट आमकां तुजें भुरगेपण कशें गेलें तें आयकुपाक आवडटलें। भुरगेपणांत गांवच्या इस्कॉलांत शिकलो आनी मदेकाद केपें ह्या बोर्डिंगांत आसलो। फादर एडवीन हेच्या आसऱ्यार कालार असो मुळावें शिकप केलें आनी ताका लागून घोडये म्हजेर जो प्रभाव जो पडलो ते फादराकूच लागून पडलो आसतलो। थंयच्यान बॉम्बे गेलो फुडलें काम करपाक। आनी मागीर तूं थोडे वर्सां भायल्या देशांतय काम केलें? वय, पयलीं हांवें ओबरॉय हॉटेलांत बॉम्बे मुळावें हॉटेल शिक्षण घेतलें, जें हॉटेलांत काम करपाक जें गरज पडटा तें। आनी तेमीच स्वताचे तेंचे इराकाक, जेन्ना इराण गॅर चलताले ते टायमाचेर तेंचे एक 2 हॉटेलां आसलीं। बॅबिलॉन ओबरॉय म्हण एक बिबिकल नांव आशिल्लें, निनेवा ओबरॉय म्हण आनी एक राशीद ओबरॉय म्हण। थंय म्हाका ट्रान्सफर केलो आनी हांव तेन्ना 22 वर्सांचो आसलो, यंगस्ट पर्सन टू टेक फॉरेन ट्रान्सफर। आनी म्हाका थिंगा 5 वर्सां तेमी ऑन डेप्युटेशन धाडलो। थंय हांवें काम केलें इराका भितर, परत बॉम्बे येयलो आनीक परत ओबरॉयांत काम केलें आनी मागीर ओमानांत गेलो आनी थिंगा एअरलायनीक काम केलें, जी आयज ओमान एअर म्हूण जी गोंया येता तेका, ती ओमान एविएशन म्हूण आशिल्ली डॉमेस्टीक एअरलायन, जी आयज इंटरनॅशनल फ्लायट जाली। आनी मागीर गोंया येयलें आनी हॉटेल बांदलें। इराकाक आशिल्लो तेन्ना तुवें उल्लेख केलो की तो झुजाचो काळ आशिल्लो म्हणून, सो हाव वॉज दॅट एक्सपिरियन्स? 6 म्हयन्याक नोकरी सोडून घरा येवपाचें अशें वातावरण क्रिएट जातालें। बरो भिरांकूळ काळ आशिल्लो तो। इराण गॅर मिसायल धाडटाले अशें। आमच्या समकारार एक इस्कॉलाचे एसेंब्ली चलता आसतना एक फावटी मिसायल पडली आनी 200-300 भुरगीं मेलीं। तें सामकें बोगलेर आशिल्लें आनी तशें करून थिंगा रावपाक भिरांत अशी। बट द रिलेशनशीप बिटवीन इराकीज जे काम करताले आनी तेन्ना तरणेपण यंग, ती इल्लेशे फुटबॉल, क्रिस्टियनिटी, इगॉर्ज आसा, गांवां भितर हॉटेलां अशीं। इराक इज नॉट लायक बॉम्बे सारकी सिटी अशी न्हू। ते हॅज केप्ट मी दवरलो राव थिंगा असो आनी पुराय 5 वर्सां काबार करून येयलो। आनी मागीर गोंयांत येतकीर हॉटेल बिजनसच स्टार्ट करचो अशें कित्याक दिसलें? हांव परत गोंयांत येतकच ओमानांत गेलो, 2 पयशे कामायले आनी तेन्ना म्हणल्यार गोंया ट्युरिजम सुरवात जाल्ली आनीक लोक व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां बांदतालो, ल्हान हॉटेलां बांदतालो। हांवें चिंतलें जे क्षेत्रांत म्हाका इल्लें ज्ञान आहा तितूंच हात घायल्यार बरो आनीक जे दुसरेच भाशेन कितें गोंयांत करूंक जाता अशें
बँकाचो लोन, सोयऱ्यांचो आदार, कांय गरजांनी पयशे दिवन अशें करून हांवें हॉटेलूच बांदचें अशें थारायलें. कित्याक जे सुवातेर जायना थिंगा तरी हांव ट्राय करतलो आनी बाकीचो लोक येवन गोंयांत हॉटेलां बांदता जाल्यार एक गोंयकार कित्याक बांदचो ना अशें म्हूण हांवें हॉटेल थारायलें. तुगेलें हॉटेल जें आसा दोना सामारिया तें हांगा करमणा गांवांत कावेलोसी गांवांत आनीक तशें पळयल्यार अवे फ्रॉम द इम्पॉर्टंट बिचीस, मेजर बिचीस जे पॉप्युलर बिचीस आसात. सो कितली रिस्क आशिल्ली त्या वेळाचेर? बरी व्हडली रिस्क. जेन्ना आमी फावंडेशन घायलें आनी मद्याकच पावले जाल्यार जे मनशान एसेस केलें, बँक धरून, फॉरेन टूर ऑपरेटर धरून एसेसमेंट असो येयलो की हे जाग्यार हॉटेल घालप म्हणल्यार व्हेरी रिस्की. अशें तरी एक इश्टान म्हणलें इवन बेगर वॉन्ट कम हियर कित्याक हिंगा फक्त 25 घरां आहा आनी लोकेशन इतलें. एका वदान इंडियन नेवी आहा आनीक नॉट रायट ऑन द बीच, रिजनेबली बगलेर आहा बीच पूण तितली ना आनीक हो रिस्की आशिल्लो. बट आख्खो रिस्क पॉजिटीव सायडीन कन्वर्ट करप हें घेवन हांव मुखार गेलो आनी तें कन्वर्शन केलेंय बी. आमी तें कन्वर्शन केलें बी. हे लोकेशनाक हे लेवलार कन्वर्ट करूंक. आयज जे जाग्यार तांबोरी हे गांवार 1, 2, 3, 4 रेजिस्टर्ड गोंय सरकारा कडेन रेजिस्टर्ड. इलिगल धंदो कोण करना हिंगा. गोंय सरकारा कडेन रेजिस्टर्ड 25 घरां आसुनूय, बीच पयस आसुनूय आमी हॉटेल बांदतकच 4 रेजिस्टर्ड गेस्ट हावज आहा हिंगा. आनीक तुगेल्या हॉटेलाची जी स्पेशलिटी आहा ती तुवें हॉटेल चलयतना गोंयकारपण सांबाळ्ळां विथ युअर गॅस्ट. इंडियन जो एक हें आसा कल्चर किंवा इंडियन जो एक लोकां कडेन वागपाची पद्दत आहा ती आनी खेरीतपणान गोंयकारपण सांबाळ्ळां. ताजे फाटलें उद्देश कितें? कितें आसा जें नॉर्मल आहा जें गोंयांत तें कितें होपता आनी होपता म्हूण कितेंय करप न्ही. जें लोकांक जाय तें दिवप अशें न्हू. खंय तरी मनशान आपणें कॉम्प्रोमायज करप आनीक लोकांक जाय तें दिवप ते पेक्षा दुसऱ्या वदान कॉम्प्रोमायज करप आनीक एक युनीक जें कितें आहा जें स्वाभिमानी गोंयकारान दिवंक जाय तें गोंयांत ताका दिवप. पयशे मेळटा म्हूण कितेंय करप ना. ट्रान्स म्युजीक गायलें जाल्यार एके भाशेचे गेस्ट येयले आनी कितें केलें जाल्यार दुसरे भाशेचे गेस्ट येयले. हितून भितर रावन जें म्हाका धंदो करूंक वावडटलें, फक्त पयशेच न्हू, म्हाकाय बरें दिसतलें दिसभर काम करून, ते धंद्यांत हांवें वयचें, ते स्टायलीन हांवें धंदो करचो अशें केलें. हिंगा एक लिटल बीट नॅगेटीव आसा. फॉर एक्झाम्पल नेवी आतां एक्सरसायज करता हिंगा, आतां आवाज येतलो भायल्यान. ती इंडियन नेवीचे एअरक्राफ्ट जेन्ना वयल्यान वयताले कांय गेस्ट बेजारूय बी जाताले. ते गेस्टांक आमी सांगताले ही नेवी तरी ना, हिंगा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगां येतलीं, हिंगा रूख कापतले लोक, हिंगा घरां चड येतलीं. नेवीची पॉजिटीव सायड म्हणल्यार नेवी आहा, आमी सुरक्षीत आहा आनी एअरक्राफ्टूय चोवपाक बरें दिसता. अशें म्हणून म्हज्या ब्रोशराचेर देखून हांवें घायिल्लें यू वील बी लकी इफ यू एबल टू सी नेवीज एक्सरसायज ड्युरींग युअर स्टे. कित्याक एक्चुअली ब्रोशर डिस्क्रिप्शनाचेर केस घालूंक जाता. यू हॅव स्पॉयल्ड माय हॉलिडे आवाज जालो आनी आपूण डिस्टर्ब जालो म्हणून. सो पयलेंच ताका प्री कंडिशन यू वील बी हॅप्पी तुका तरी नेवीचो एक्सरसायज चोवपाक मेळ्ळो जाल्यार वयलो एअरक्राफ्ट बी. अशें करून दर एक वस्त आमी पॉजिटीव करपाक रावले आनी हो गांव असो ब्रिटीश ट्युरिस्टांक जांकां हे खूंय हाडून घातले आमकां अशें म्हणपाचे लोकांक वर्सांच्या वर्सां परत हिंगा येवपाच्या लेवलार आमी हाडून दवरले. तुवें म्हळें की परत येवपाचे आहा. तुजे जायते जे गेस्ट आसात ते एवरी इयर येतात आनीक फॉर क्वायट अ लॉंग टायम रावतात तुज्या हॉटेलांक. कितें ताजे फाटलें सिक्रेट? 2 घराणां. टॉमस कूक म्हूण एक कंपनी आशिल्ली जी आतां बँकरप्ट जावन बंद जाली. हॉटेलाक 27 वर्सां जाता. टॉमस कुकाक जालीं 3 वर्सां बंद पडली. ते आमकां मार्केटींग करताले एक युनीक फॅमिली डॅस्टिनेशना बलेर तुका आमी व्हरता म्हूण. आनी आमचें खाशेलपण लोक परत येवपाक तेमकां अशें लागलें जाणटेल्यांक तांचे भुरगे
तुमी दोना समारांत वयता जाल्यार तेंची हॉलिडे एप्रूव्ड हय आनी आमी तेंचो केअर असो घेवप एक फॅमिली बराबर रावता एक ल्हानशी उदाहरण म्हणल्यार दोतोर तरी आमी हाडलो गोंयभर सगळीं हॉटेलां दोतोर विकता जशें बियर विकता दोतोर तरी 500 रुपया घेता हॉटेल 700 रुपया घेता दोतोराक सो बेजिकली तूं दोतोरूय विकता आमच्या हॉटेलांत आमी दोतोराक विकना आमी आमच्या गेस्टाक दोतोरागेर घेवन वयता ते व्हरपाचे पयशे ना कांय ना फक्त दोतोराचें बील जें लोकल फारीक करता आसलो तो फार्मासींत गेलो जाल्यार भुरगो वचून मोटरसायकलीन हाडून दिता सो असल्यो धाकट्यो वस्तू ज्यो आमी विकना आनी पर्सनल टच घेवन कोणाक थंडी जाली जाल्यार ताका कासाय करून दिलो हें दिलो तेजेर एक ह्युमन टाचींतल्यान आमी वयर सरले आनी आमकां ताचो आनंद मेळटा बिजनस पॉलिसी अशी म्हण न्हू पूण एक आमकांय आनंद जाता असल्या लोकांक सर्व करपाक आनी अशें करून हें बरें केलां म्हूण बरें मेळटा आनी ऑटोमॅटिकली लोक येता सेराफीन बाब जायते फावटी तुगेल्या हॉटेलांक भितर पर्टिक्युलरली तुगे रेस्टॉरंटा भितर असो एक सीन आमकां पळोवपाक मेळ्ळा की फॉरेन गेस्ट आनी बरे वेल टू डू आनी तुज्या हॉटेलां भितर हांगा ते गेस्ट म्हणून आयल्यात पूण ते वेटर म्हणून एक फावटी तुका हेल्प करतात हय केन्नाय तरी लूट जाली म्हणजे राश पडली आनी आमी लिमिटेड स्टाफाच्या भितर आहा ते हॅपी हिंगा बिजीर जाले म्हूण ते तितलेच न्हू आमी खूंय कोणाच्या काजराक गेले खूंय गेले बिजी पडले आनी एक तरी प्रॉब्लम तरी उप्रासलो गेस्टांच्या भितर एक सिनियर गेस्ट जे इतली वर्सां येता ते पांच करून दोग उबी रावतले थिंगा आनी सगळे तेजे मिटून घेतले तूं भिनाका तूं बरे जागे आहा सुरक्षीत जागे आहा म्हाका सांग तुका कितें जालें असोय बी लोक आहा आनी आजून तेच लोकांचेर आमी जगता हॉटेलाचो धंदो चलयतनाच तुगेलो सोशल कमिटमेंट जो आसा समाजीक लागणूक जी आसा ती तूं रिजनल प्लॅनाचो जेन्ना मुवमेंट जालो तेन्ना तूं एक्टीव आशिल्लो खूब तूं आतां मादयच्या इश्यूचेर एक्टीव आसा खूब गोंया भितर वेगळे वेगळे जे मुवमेंट्स चलतात गोंयकारपणाचे गोंयकारांच्या बऱ्याचे तूं तातूंत भितर खूब एक्टीव आसा आनी पर्टिक्युलरली इन कोंकणी लँग्वेज एजिटेशन यू आर व्हेरी एक्टीव तूं लेख फुडारी आनी तुवें तियात्र बरयला आनी बसयला तातूंत रोल केला आनी तोय बी शणै गोंयबाबाचो सो ह्या सगळ्याच्या बाबतींत सांगशात जी आपलें गोंयकारपण वा आपली भास थिंगा खंयच्याय मनशान केदे व्हडले सिरमांत हांव नांवां घेना कितलोय कॉर्पोरेट जावं ते जो मनीस ज्या दिसाक आपली ह्यो वस्तू सोडून दितलो यू आर इनकम्प्लीट मॅन हांव असो फेलिक्स बाबाक मुखार दवरून चयता एक शिक्षक आनी हो शिक्षक ओपिनियन पोलांत आशिल्लो हो शिक्षक लिबरेशनांत आशिल्लो हो शिक्षक गोंयांत कितें घडटा तितले घोडीमोडी घडटा तितून आशिल्लो लँग्वेज एजिटेशनांत आशिल्लो आनी शिक्षकूय बी आशिल्लो सो एक बिजनेसमॅन आपण कंप्लीट तरी जातलो कंप्लीट एक आदर्श गोंयकार तरी जातलो म्हज्या हिशपान तुजें हें कंट्रिब्युशन कंटिन्यू आसपाक जाय नाजाल्यार तूं इनकम्प्लीट सेल्फीश मनीस फक्त आपल्या खातीर जगता बाकीच्या लोकांक पडना जशें तुवें म्हणलें म्हादय म्हाका पिवपाक उदक मेळटा आनी खंय तरी म्हादय कित्याक आफ्रिकांत भितर कोणाक तरी एक तेंबो उदक मेळना जाल्यार एक दुखाची गजाल सो मुखार वचपाक जाय भास आसपाक जाय कल्चर आसपाक जाय लोकांक पिवपाक उदक आसपाक जाय आनी हे हो कमिटमेंट आमकां घरांतल्यान आमची भुरगीं आमची बायल केन्ना प्रोटेस्ट आसना तूं कित्याक वयता हिंगा असो कोण म्हणना आवय धरून म्हणटा चल वचपाक जाय वॉट अबाउट कम्युनल हार्मनी गोंयची एक ती वेगळेपण खाशेलेपण की आमी सगळे धर्मीक आमचो एकवट आसा तो आसा आनीक आमी वावरपाक जाय फॉर एग्जाम्पल आमच्या क्रिश्चन कम्युनिटींत कांय तरी मनीस आसतले आपले तरेन वेगळोदार चिंतपाचे कांय हिंदू भितर आसतले तुवें आपआपले संस्थांनी आपआपल्या जाग्यार आपआपल्या मनशाक जाग्यार हाडपाची गरज आसा पूण गोंयांत भरपूर आसा गोंयांत कम्युनल हार्मनीच आसाच म्हूण मायनॉरिटी क्रिस्तांव आयज इतले मुखार आसा हाचें कारण लार्ज नंबर ऑफ हिंदू कम्युनिटी भरपूर सेक्युलर आसा आनी ही सेक्युलर आहा म्हूण आमी अर्दे फुलोन भोंवता म्हाका जाल्यार जे मेरेन म्हजी भास कोंकणी जे मेरेन म्हजो गांव गोंय म्हाका केन्नाच हांव एकटोच गोंयांत देखून उरलो जाल्यार म्हाका केन्नाच मायनॉरिटी अशी दिसची ना जे मेरेन म्हजी भास उलोवपी लोक आहा आनी हें गोंय म्हजें आहा जाल्यार धर्मीक मायनॉरिटी म्हाका लागचीच ना खऱ्यानूच आसा फिगर आहा धर फिगरान पयली जाल्यार गोंयांत अमकीच पर्संटेज क्रिश्चन आहा ही खबर खरी पूण आमी गोंयकार तरी एकवटान रावले हेजेर कांयच प्रॉब्लम ना हाऊ टफ इट वॉज ड्युरींग द कोवीड टायम टू रन द हॉटेल बिजनेस कितलें भरपूर डिफिकल्ट आशिल्लें आनीक आमी गोंयच्या स्मॉल एंड मिडियम हॉटेलियरांच्या भितर हांव दक्षीण गोंयांत सावथ गोवांत आमी डिसिजन घेयलें जे गेस्ट आटकून उरले हिंगा ज्यो फ्लायट्यो बंद जाल्यो
तांकां रावपा दिवपाक फुकट आनी ते म्हटल्यार गोंया भितर एक हॉटेल जाचेर फॉरेन टॅलिविजनान प्रोग्राम केला, फिनलँड टॅलिविजनान केला, BBC-न कॉमेंट मारला आनी कांय मॅगझिनाचेर आनी गोंयच्या पेपरांचेर बी येयला. कोविडाच्या टायमार आमी खास करून 4-5 गेस्टांक जोड्यांक हिंगा आमी पोसल्या, दवरल्या आनी फ्लायटो चालू जातकच धाडल्या. इट वॉज व्हेरी हार्ड एक्सपिरियन्स आनी उपरांत स्टाफाक रिटेन करपाक तांकां आमी तो रिटेनूय बी केला आनी आयज मेरेन तोच स्टाफ आहा. आमी केला सरकाराचेर आमी पातयेन रावले ना. आमी आमच्या स्टाफाक कन्वर्ट केला, दुसरें काम करया, रावया, जगया अशें करून आयचे तारखेर पावले. आमी सोशल कमिटमेंटाचेर उलयताले. तूं लायन्स क्लबाचो प्रेजिडेंट जाल्लो आनीक तेन्ना लायन्स क्लबाच्या इन्स्टॉलेशनाक तूं प्रेजिडेंट जाल्लो आनीक त्या इन्स्टॉलेशनाक नॉर्मली आमी पळयतात खंय लायन्स क्लब आसात असले इंटरनॅशनल क्लब आसात की ब्लेझर घालून आनीक फूल फॉर्मल वचपाचें हातूंत भितर तूं इंडियन हें घालून ड्रेस घालून धोतर मारून तूं इन्स्टॉलेशनाक गेल्लो. हांव 4 फावटी लायन्स क्लबाक 30 वर्सां अदीक जातलीं. रोटेशन प्रमाणे एक फावटी प्रेजिडेंट जाताच मेंबर. हांव 4 फावटी मेंबर जाला, 4 फावटी प्रेजिडेंट जाला. 4य फावटी हांवें कुर्ता घातला आनी स्वेरीन जावपाक 5 स्टार हॉटेलांनी करतात. हांवें कोणाच्या रतेसांवाची कादेरां घालून कोणाच्या सालांत एक फावटी स्वेरीन जाला. दुसरे फावटी हांव शेताच्या बांदार उक्त्या मळार शेतकारां बराबर स्वेरीन जाला आनी तिसरे फावटी एका इगर्जेच्या हॉलांत स्वेरीन जाला आनी चवथे फावटी एका दर्याचे देगेर शेकांत स्वेरीन जाला. आनी सगळेच फावटी इंडियन कल्चर हांवें एडॉप्ट केला. हाचें कारण तूं बाकीच्या आफ्रिकाच्या खंयच्याय देशांत तरी लायन्स क्लब चयलो थंय ब्लेझर सूट घालून आसना, ते आफ्रिकन स्टायलीन करतात. आनी तूं केरळाक गेले जाल्यार ते आपली लुंगी मारून तेंचे स्वेरीन जाता. जाल्यार गोंयांतूच फक्त आमी वी आर रेडी टू फॉलो यू अशें म्हूण दाखोवचें न्हू, वी आर रेडी टू शो यू आमी कोण ते. सो आमी शर्ट घालता गोंयांत, कुर्ता घालता. हे लेवलान जावचें आनी इंटरनॅशनली लायन्स क्लबाक कळचें. द कल्चर कम फर्स्ट, लँग्वेज कम फर्स्ट एंड द सर्वीस ऑटोमॅटिकली फॉलोज. असो म्हूण सरफिरू कोंकणीवादी आनी इंग्लीश विरोधी अशें न्हू. गरज जाय थिंगा इंग्लीश उलोवपाची जशें गोंयच्या भायर वयता तेन्ना, पूण गोंयांत जें कितें जाता तितलें कोंकणीन जावचें, आमच्या कल्चरान जावचें, आमच्या लोकांक सजमचें, ना जाल्यार भायल्यांक सजमून कसलो फायदो, हो म्हजो मेन आयडियार आसता. आनी हॉटेलांक जेन्ना तूं आसता तेन्ना रिसेप्शनाचेर आसत किंवा कस्टमर तुज्या गेस्टांक एटेंड करता आसतात, मोस्टली तूं शॉर्ट पॅन्टीचेर आसता. सो म्हाका दिसता इवन तुज्या हॉटेलाचे रिव्यूंत आयिल्ले एक फावटी यू वील फायंड द ओनर इन अ शॉर्ट पॅन्ट म्हणून. आमी पार्ट टायम हॉटेलांत आसता, पार्ट टायम शेतांत आसता, पार्ट टायम आमचे कडेन दुकरां आहा, कुकडां आहा, पार्ट टायम आमी तेन्नाच टायमार भुरगे फुटबॉल खेळटा जाल्यार ते फुटबॉल ग्रावंडाचेर आसता आनी मागीर हॉटेला कडेन बी आसता. सो एक पेज घेवन न्हेसोन रावन शर्ट घालून मचे बचे घालून हॉटेलांत रावपाचें आमकां आवडना. सो हें म्हजें घर, हें म्हजें बिजनेस आनी म्हजो गेस्टूय म्हजो फ्रेंड आनी तातूंतल्यान पयशे मेळटा ते आहा. बट तेजो पुराय आनंद घेवप, गेस्टाचोय बी आनंद घेवप आनी ताका एक इश्टा भाशेन रावप हें आसता. हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय की हॉटेलाचो बिझनेस बरो चलता आसतना सुद्दां सेराफीन बाब शेतां भितर आपूण स्वता पांय घालता, आपूण हात घालता, आपूण काम करता. ताचे बरोबर ताणें सांगलां तशें कुकडां दुकरां हीं सगळीं सांबाळप, हातूंतल्यान एक वेगळो आनंद मेळटा आनी त्या आनंदा बरोबरच आपली परंपरा आपूण जपता म्हणपाचें एक समाधान आसता. तें सगळ्या गोंयकारांनी आमी घेवपाक जाय. सेराफीन बाब, पर्यावरणाच्या बाबतींत तूं सामको संवेदनशील. आतां आमी म्हादयचो उल्लेख केलो आनी तुवें म्हणलें की आफ्रिकेंत सुद्दां कोणाक जर एक उदक थेंबो मेळना जाल्यार आपल्याक दुख्ख जाता म्हणून. सो तुवें तुजें हॉटेल बिझनेस चलयता आसतना सारको एक पर्यावरणाचो हें दवरला नदरे मुखार की खंयच ताजो इबाड जावचो ना. आनीक ताजी देख हांव चुकिल्लो नासत जाल्यार हिमाचल प्रदेशांत सुद्दां हॉटेलांनी तुजे कडेन टायअप केला. त्या संदर्भांत तुजी जी टॅक्नॉलॉजी आसा आनी तुजी जी हें आसा म्हणजे तुजो वावर जो आसा थंय मुखार व्हरपाक, ताजे विशीं आमकां सांगचें मातसो. हांवें चिंतलें जेन्ना गोंयांत कोयराचो जितलो बोवाळ आसा तेन्ना तूं हॉटेल कसो चलयतलो. लोक एका उतरान काबार करतात. हांव नांव घेना, व्हडलीं व्हडलीं स्टार हॉटेलां वो कोणूय तुज्या कचऱ्या विशीं तूं करता कितें म्हणलें जाल्यार एक जबाब येता, आमी कॉन्ट्रॅक्टर आहा, आमचो कॉन्ट्रॅक्टर पिकअपान तो कचरो व्हरता. पूण तितूंत मदें कितें जाता, तो घरा व्हरून कचरो
कचरो कितें करता तें तूं इक्वली रिस्पॉन्सिबल. ते खातीर आमचो कचरो आमच्या हॉटेलाच्या भितरूच आमच्याच दुर्गा भितरूच आमी जाग्यार घालचो अशें आमी थारायलें. ते धरून मागीर एक लास्ट पॉयंट येता, उश्टें जें आहा तें कितें करतलो तूं. उश्टें तो कचरो न्हू, वेट गार्बेज ती दुसऱ्याक दिली जाल्यार तो खंय तरी व्हरता आनी घाण करता, तेजें अशी ना. त्या खातीर तुवेंनूच दुकर बसचो. तेज्या दुकराचो वेस्ट जी घाण येता, गोबर येता, तो परत झाडांक उजार करचो. इतली लेवलार सेग्रिगेशन आमी पावयलें. आमी इतले लेवलार सेग्रिगेशन पावयलें, ती पडटा ती तुरतां आनी पालो, गार्डनांतलो पालो तेजें सारें कशें करचें. लोक टिश्यू पेपर आपडटा तेजें कितें करचें तें. आयज आमचे कडेन सगल्यो रेट्यो आहा. प्लास्टीक 15 रुपया किलो वयता, मेटल उमक्या पयशांनी वयता, पूण उरता कितें लोकांचे टिश्यू पेपर. हेजें सारें कशें करचें. आमी शेणाचें उदक घालून तेजें सारें करता, पाल्याचें सारें करता. अशें करून आमी हे लेवलार पावले. लास्ट येता ग्रावंड वॉटर कंटेमिनेशन. लोक कितें करता, सरकाराचो कायदो आहा 25 रुमाच्या वदीक वयर हॉटेल आहा जाल्यार थंय फिल्ट्रेशन प्लांट घालून तें उदक कन्वर्ट करपाक जाय आनी जमनीक घालपा सारकें पावपा जाय. ते फकत तुकडे 25 रुमाच्या वयर आसल्यार. आमी 18 रुमाचें हॉटेल आहा, आमकां ती बंदी ना. तरी आसतना आमचे कडेन जर्मन एक मशीन आहा जाचें आमी उदक फिल्टर करता, तेजेर आमी पर्स चलयता, भाजी रोयता आनी घाणीचें उदक आमी कन्वर्ट करता. गोंयचें एकमणे पयलें हॉटेल एकूच गोंयांत जें 18 रूम आसुनूय हे टॅक्नॉलॉजीचेर आमी उदकाचो विबाड जावंक दिना. उदक आमी रिसायकल करतात, झाडांक पावयता, गाडी धुवपा लेवलार इतलें पावयता उदक. कचरो आमचो भितरूच आमी सामकें तेजें सारें करतात, पेपराचें सारें करतात आनी जी वस्त आमचे कडेन जायना ती आमी सारक्या जाग्यार पावयता, विकता आनी तेच पयशे भुरग्यांक उजार करूंक दिता. जे भुरगे कोस्ट करून ते जाग्यार घालता ते. आयज हिमाचल प्रदेशान किनार म्हूण एक डिस्ट्रिक्ट आहा आनी सांगला म्हूण एक वॅली आसा. इंटरनेटाचेर मारल्यार कळटली. थंय संभू लॉज म्हूण आसा 22 रुमाची, 22 कॅबिनाची. ताणें आमचे कडेन टायअप केला. तांचे 2 भुरगे आमच्या हॉटेलांत आहा, हिंगा आतां ट्रेनींग घेता. तांकां आमी तांच्या रगतान भितर घालता वॉट इज गार्बेज सेग्रिगेशन. आनी तेंचे पंचायतान कॉन्स्टंट थिंगासरली पंचायत जी आहा, जी सांगला वॅली कडेन जी पंचायत आसा ती आमचे कडेन कॉन्स्टंट थाचीक आहा, जे भुरगे शिकता काय म्हूण. मागीर ते मल्टिप्लाय बाय बाकीच्या हॉटेलरांकूय शिकयतले आनी तेमी नांव दिलां पॅटर्न डॉना समाराचो गोवाचो पॅटर्न गार्बेज सेग्रिगेट करपाक. म्हणजे गोंयचें नांव थंय हिमाचल प्रदेशांतल्या एका व्हॅली भितर आनी तुज्या हॉटेलाचें नांव खूब बरें दिसता आयकुपाक. गोंयच्या टुरिजम फिल्डा भितर कितें बदल येवपाक जाय अशें दिसतात? गोंयच्या टुरिजम फिल्डा भितर सरकार म्हणटा आतां इंटरलँड टुरिजम जावपाक जाय, भितर वचपाक जाय, म्हणजे केपें सांगे पावपाक जाय टुरिजम. ते दर्शेन चिंतप बरें आहा, पूण सांगे वचून डिफॉरेस्ट करप आनी कॉन्क्रीट जंगल बांदप ते बाबतींत वाश जातलें. खंय घरां भितर सांगे जाता जाल्यार तें गोंयकारांचें आसचें तें घर. तेणें ते धंदो करचो आनी ते होमस्टे म्हणल्यार रियल होमस्टे करची. आतां गोंयांत होमस्टे चालू जाल्या, गोंया सरकारान चालू केल्या. खंयचे तरी गेटेड कम्युनिटी भितर 3rd फ्लोराचेर लिफ्टीन एक फ्लॅट होमस्टे आनी हाका नांव दिलां होमस्टे म्हूण. हे म्हाका दिसता हे डिक्शनरी होमस्टेयाचें नांव जगभर पिड्ड्यार करपाचें आनी डिक्शनरी चेंज करची पडटली. हाका 3rd फ्लोरान लिफ्टीन वचून एक फ्लॅट होमस्टे म्हणल्यार ही दुखाची गजाल. भितर खंय तरी सांगे जावची होमस्टे कोणाच्या घरान आनी सांगे केपेंचो लोक वयर सरचो आनी सांगेच्या केपेंच्या लोकांक दिसचें गोंयचें टुरिजम कोस्टल बेल्टाकूय वाडचें आनी आपलेंय वाडचें म्हूण आनी सगळ्यांनी टुरिजम हात लावचो. तेन्ना जाल्यार हें आसा. नायस. फुडें कितें प्लॅन्स आसात? फुडें हीच आयडियार एक इको टुरिजम मुखार घालपाची. खंय तरी भुरगे ड्रग्सांत टुरिजमांतल्यान भुरगो ड्रग्सांत पावला. भुरग्याक फुटबॉल ना, भुरग्याक थिएटर ना, तसो पावला. सो आमी दोना समाऱ्यांतल्यान मायाक सावन आमी ताकत लायतले. बिलो 17 जे खातीर हांव जायते स्कॉलां कडेन विचारीता. बिलो 17 जो भुरगो आहा त्या कडेन आमी एक ल्हानशी आमचे जोडीचो येदोसो पयसो घालून ल्हानशी फुटबॉल टीम
तयार करपाक आमी वावरतात हिंगा जशें हिमाचलांत आमी गार्बेजीक लागून पावल्या पूण थंयसरले भुरगे बी हिंगा हाडून होम एंड एवे कितें तें करून एक फुटबॉल लिंक टू द टुरिजम ऑलरेडी म्हाका दिसता केरळाची एक टीम तुमचे कडेन ह्या दिसांनी आहा हांव नको तुका कोण सांगलें तें एक केरळाची टीम म्हज्या संपर्कांत आहा आनीक सून दे आर मुवींग हियर सो वेर डॉना समारिया वील बी पार्ट with this not Kerala, तामिळनाडू तांकां जें आमी कितें दिवंक शकता सवाय भितर रावपाक जेवपाक खावपाक फुटबॉल ग्रावंड अशें करून आमी अंडर 17 एक तामिळनाडू गेमी कडेन टायअप करपाक रावता आमी आयज सेराफीन बाबा कडेन उलयताले सेराफीन बाब यंग एजीचेर पयलीं गोंया भायर रावलो इंडियेच्या भायर रावलो आनीक गोंया परतून येतकीर एक सोशल कमिटमेंट म्हणून आपल्या गोंया कडची आपल्या भुंये कडची आपल्या भौसा कडची आपल्या भाशे कडची आनी म्हणून फक्त धंदो आनी वेवसाय इतले पुरी तो आपल्याक मर्यादीत दवरता नासतना तेजे भायर वचून आज इज व्हेरी एक्टीव इन सोशल मुवमेंट ऑफ गोवा आनीक अशा मनशा कडेन ताज्या करियरा विशीं ताज्या एकूणच वावरा विशीं भासाभास करपाची आमकां संद मेळ्ळी सेराफीन बाब तूं आमच्या शो भितर आयलो तुका चड आनीक चड देव बरें करूं थँक्यू